सावड्ड्या गुड्डेमेळावेल्यान ना जाल्ल्या प्रशाल देविदासाची कूड निमणे थंयच्या रानान मेळ्ळी। ताच्या दोगा इश्टांनीच मेळून ताका मारलो। मारपी दोगूय अल्पवयीन। दोगांकूय पुलिसांनी अटक करून मेरशे अपना घरांत धाडले। तातूंतलेच एकल्यान प्रशालाची कूड रानान दिसल्या म्हूण पुलिसांक कळयले। प्रशाल 15 जून सावन ना जाल्लो। पुलीस 3 दिसां भितर आरोपी मेरेन पावले। 15 जूना सावन प्रशाल देविदास घरच्यान ना जाल्लो। ताच्या घरच्यांनी 17 तारखेर पुलिशेन कागाळ केल्ली। उपरांत 24 तारखेर गुड्डेमळावेल्या रानान प्रशालाची कूड आसा म्हूण एका फोनावेल्यान कळ्ळें आनी पुलिसांची फुडली चौकशी सुरू जाली। कूड पुराय कुशिल्ल्यान मनीस वळखूंक येनाशिल्लो। कुडीचे कुशीक कमरेचो बेल्ट आशिल्ल्यान पुलिशेक खुनाचो दुबाव आयलो। पुलीस कंप्लेंट दिली मागीर पुलिसांनी ते आमी पार करता म्हणटा। खुनाचो तपास करपाक पुलिसांनी पुराय गांवभर चौकशी केली। कितल्योश्योच जबान्यो घेतल्यो। निमाणे पुलीस फोनावेल्यान कुडीची म्हायती दिवपी दोगांतल्या एका आरोपी मेरेन पावले। ताचे वेल्यान दुसरो सापडलो। प्रशाला कडेन तांचे दोगांचेय पयली पेटिल्ले। तातूंतल्यान तांणी प्रशालाक मारलो। दोगांकूय मेरशे अपना घरांत धाडल्यात। Subsequently, they were interrogated and confessed operating committed the crime. First, they took his friends, that is deceased. Both are friends, all of the friends. Then suddenly started quarreling, and thereafter they started beating. Then once he fell on the ground, they took waist bear into a bottle and put it around neck and strangled it. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। आदलो मंत्री मिकी पाशेको सरकारी कर्मचाऱ्याक मारपेट केल्ल्याची कागाळ राजकीय हेतान केल्या म्हणपाचो आर्ग्युमेंट मिकीच्या आदोगादान हायकोर्टान घालो। ह्या मारपेट प्रकरणात सकयल्या कोर्टान मिकीक दोशी थारावनय प्रोबेशनाचेर सोडिल्ल्यान हायकोर्टान ह्या प्रकरणाची आपूण जावन दखल घेतल्या। 8 जुलयाक ह्या प्रकरणाचेर मुखार सुनावणी जातली। आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन एका सरकारी कर्मचाऱ्याक आपणाल्या कार्यालयान आपोवन हाडून मारपेट केल्ल्याची कागाळ त्या कर्मचाऱ्यान पुलिशेन केल्ली। ह्या प्रकरणाची सुनावणी जाल्या उपरांत कोर्टान मिकीक दोशी थारायल्लो आनी प्रोबेशनाचेर सोडलो। हायकोर्टान ह्या प्रकरणाची आपूण जावन दखल घेतल्या आनी केस चालू केल्या। मिकी पाशेकोन मंत्री आसतना सरकारी कर्मचाऱ्यांक मेजावेल्यान कॅलेंडरान मारलो ही गजाल हायकोर्टान नेमिल्ल्या अमिकस क्युरीन न्यायालयाच्या नदरेक हाडल्या। मिकीन सरकारी कर्मचाऱ्यांक केन्नाच मारूंक ना। ही केस म्हळ्यार राजकारण आसा असो युक्तिवाद मिकीच्या आदोगादान हायकोर्टान केलो। हो प्रकार घडलो तेन्ना थंय मिकीचो PA आनी आनीक एक अधिकारी आसलो। ह्या दोगांची साक्ष सरकारी आदोगादान काडूंक ना ही गजालूय ताणें हायकोर्टाच्या नदरेक हाडली। ह्या केसीची मुखावेली सुनावणी 8 जुलयाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 45व्या इफीच्या उक्तावण सुवाळ्याक अमिताभ बच्चनाक आपोवपाचो ESGचो बेत चल्ला। अध्यक्ष दामू नायकान प्लान उलोवन दाखयलो। पोन्ने गोंया एक्सपोजिशन आसले तरी इफीच्यो तारखो आतां बदलप शक्य ना ही गजालूय दामून स्पश्ट केली। सुदेश लोटलीकाराक कालिदास पुरस्कार भेटोवपाचे सुवाळ्याची कार्यावळ जाहीर करतना दामू प्रुडंटा कडेन उलयलो। नोव्हेंबर म्हयन्यांत जावपी इफीचें उक्तावण करपा खातीर अमिताभ बच्चनाक आपोवचें अशी गोंयची मागणी आसतली। गोंय आनी केंद्र सरकार भासाभास करून निर्णय घेतले अशें दामू नायकान सांगलें। तकपरी कलाकार असो कलाकाराक कलाकारच दवरचो, तो एम्बेसेडर आसा काय कितें आसा तें करचें न्ही, कारण तो एक कलाकार। अमिताभ बच्चन हें एक चलतें बोलतें विद्यापीठ, कारण तो ताका त्या साच्यान अडकप म्हणल्यारच पयलीं मूर्खपणाचें। नोव्हेंबर म्हयन्यांत गोंयच्या सायबाच्या कुडीचें प्रदर्शन आसा, मात त्या खातीर इफीच्यो तारखो आतां बदलप शक्य ना ही गजाल दामू नायकान स्पश्ट केली। सरकार पूर्णपणे सक्षमरित्या ते हाताळटले। सगळे लॉजिस्टीक, ट्रॅफिक, सेक्युरिटी हाजो सगळो विचार करून सरकारान योग्य ती जबाबदारी घेतिल्ली आसा। आमी मागिल्ल्यो पण ते पयलींच ठरता कॅलेंडर इयराचे, त्या प्रमाणे ते ठरिल्ले आसा। केंद्र सरकारा कडल्यान पयलीं आयिल्ले आसात डेट्स, कन्फर्म डेट्स, कारण ताजे पयलीं बाकीचे लोक आसा युरोप जावं बाकीचे कोण येवपी आसता ते फिल्म डेलिगेट्स तांचे कॅलेंडर इयर बशिल्ले आसा पयलीं। इतल्या मजगतीं कोकण मराठी परिशदेचो कवी कालिदास पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो शेनवारा जातलो। 5 वाजता पुरस्कार वितरण सोहळा साजरा होईल आणि या वर्षाचे मानकरी आहेत आमच्यात गोमंतकांतले कविवर्य सुदेश लोटलीकर यांना हा पुरस्कार देण्यात येईल।
प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.